नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मागोचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मंत्रिमंडळांतल्या डाकवा खातीरूच गोंयांत येना थेट परदेशी गुंतवणूक, गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत सुरू जाला पर्यटन हंगाम, घुवळे वखदांच्या वेव्हाराचेर आराबंद हाडपाचें पुलिसांक मुखार आव्हान। दोनूय वटेन खणून दवरला पणजे महालक्ष्मी देवळा कडलो रस्तो, स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून येरादारी पट्टा अडखून। कंपन्यांनी CSR फंडांतल्यान करची लोकांची मजत, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराचें आवाहन। आयुर्वेदिक दोतोरांचे विमा अर्ज काडा निकालांत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला कडेन विनवणी। आनी आमदार विकते घेवपाक हातभार लायिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान दामून दवरलो जुवारी जमीन घोटाळो, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। मंत्रिमंडळात डाकू बशिल्ल्यानूच थेट परदेशी गुंतवणूक गोंयांत येना, गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आरोप केला। आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर तो नीती आयोगाच्या रिपोर्टाचें उदाहरण दिता। ब्रँड गोवा खाला कोणूय गोंयांत धंदो करूंक सोदता, कित्याक तर गोंयांत तसो प्रतिसाद आसा, पूण वेवसायीक गोंयांत धंदो करपाक सोदिनात, कित्याक तर मंत्र्यांचो कट चड आसा, अशें ताचें म्हणणें। वो म्हारग पडटा म्हणून नीती आयोग सांगता, सर्टिफाय करता, सर्टिफाय काढतात फटींग म्हणून, आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून वो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला। दुसरो इटिकेटी बिटी काय दिवंक शकना। दुसरो मुख्यमंत्री कोण, जे मनशाक वाचूंक कळटा तो कोण, कशें सांगता तुका। FDI म्हणून पळय, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार कितें, ब्रँड गोवा सेल्स। ब्रँड गोवा म्हणून कोणूय गोंयांत धंदो करूंक सोदता, कित्याक करूंक सोदता की गोंयांत त्या भशेन रिस्पॉन्स आसा, सो कोणूय गोंयांत इन्व्हेस्ट करपाचो। पूण गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट कित्याक करना, कित्याक मंत्र्यांचो कट चड आहा, सो हे डाकू थंय बसल्या। हें जालें, कित्याक मंत्र्यांचो कट चड आहा, सो हे डाकू थंय बसल्या, हें जालें। हे कोण म्हणटा, डाकू म्हणटा हांव म्हणटा, पूण फिगर कोण दिता, नीती आयोग दिता। नीती आयोग सांगता की गोंयांत फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जायना, कित्याक सरकार ताजेर कांयच करना म्हणून। सो आतां जो कोण बसला डाकू भितरूय बी तो ह्या गब्बर सिंग आसूंक जायना रे कोण तरी। आज गब्बर सिंग कोण आहा, आज गब्बर सिंग कोण आहा, आज गब्बर सिंग आहा जे मनशा खातीर, ज्याचे माल एडमिनिस्ट्रेशना खातीर 8 जाण भितर सरता। गेले खेपे 12 जाण भितर सरले। चर्चिल सांगतालो बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून, चर्चिल गेलो घरा बसलो। गोंयचो नवो पर्यटन हंगाम सुरू जाला। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत सुरू जाल्ल्या ह्या हंगामात ह्या वर्सा लाखांनी विदेशी पर्यटक गोंयांत येतले असो अदमास आसा। पूण ह्या पर्यटन हंगामात गोंय पुलिसां मुखार आव्हान आसा ते ड्रग्जांचे धंदे आडोवपाचे, कारण फाटल्या 9 म्हयन्यांत फकत उत्तर गोंयांतूच 5 कोटी परस चड किमतीची घुवळे वखदां जप्त केल्यात। दक्षिण गोंयांत लेगीत ड्रग्साचो हो धंदो दिसान दीस फाकत आसा, आनी गोंयांतली तरणाटी पिळगी ड्रग्साच्या जाळ्यांत आडकत चल्ल्या। सोनाली फोगाट खून प्रकरणातलो गोंयचो ड्रग पेडलर एडविन नन्साक हैदराबाद पुलिशेन अटक केली आणि पुलिसांच्या तपासात फुडें आयले की पुराय देशात एडविनाचे नेटवर्क आसा। हे नेटवर्क मोडून काडिल्ल्याचो दावो हैदराबाद पुलिशेन केला, पूण गोंयांतले वाडटे ड्रग्स धंदे अजूनय पुलिसांच्या पुराय नियंत्रणात नात। फाटल्या 9 म्हयन्यांत फकत उत्तर गोंयांत 5 कोटीं परस चड मोलाची वेगवेगळ्या प्रकारची घुवळे वखदां पोलिसांनी जप्त करून 66 जाणांक अटक केल्ली। हातूंत गांजा, चरस, कोकेन, हेरोइन आणि MDMA सारखे ड्रग्स आसात। ही कारवाय फाटल्या वर्साच्या तुळनेत 3 पटीन चड आसा। दक्षिण गोंयांत लेगीत हो धंदो वाडतूच आसा।
पोलिसांच्यो कारवायो चालू आसा, पूण पुलिसां मुखारचे हे आव्हान अजूनही सोपूंक ना. कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत सुरू जाल्ल्या ह्या वर्साच्या नव्या पर्यटन हंगामात ड्रग्साचो धंदो जावचो ना हाचेर पुलिशेक दोळ्यात तेल घालून नदर दवरची पडटली. ये जो साल है वो कोविड के बाद पहला नॉर्मल टूरिस्ट सीज़न का साल है, इसलिए हम लोग अभी इस साल बहुत अलर्ट हैं और हर साल ही हम लोग पिछले 4-5 सालों से हर साल हम लोगों का वो बढ़ता जो ड्रग सीजर है वो बढ़ा ही है. एंड इट हैज़ so far this year we have seized almost drugs worth ₹5 crores, which is nearly double our seizure from last year. We have succeeded in ensuring a proper crackdown on the supply chain of drugs in Goa, and this year we also conducted several very aggressive campaigns for spreading awareness amongst people that drug consumption is harmful and we have zero tolerance towards drugs. In fact, we have also acted strongly against some places, some bars and some restaurants where drug consumption was found to be happening. This includes the demolition of Curly's and the closure of 9 bar, and we have continued our checking at all these places. गोयातल्या ड्रग्स धंद्यात फकत गोया भायलेच न्हय जाल्यार गोयातले तरणाटे अडकल्यात. ह्या ड्रग्स पेडलर्सांचे सॉफ्ट टार्गेट म्हळ्यार महाविद्यालयातली तरणाटी पिळगी. इजी मनी मेळोवपाच्या हेतान हे तरणाटे ड्रग्स धंद्याकडेन वळटा अशें स्वता मुख्यमंत्रीच म्हणटा. जाल्यार गोयातल्या गुन्यांवांचे मूळ हे ड्रग्स आसून ताचेर सरकारान नियंत्रण मेळोवप गरजेचे आशिल्ल्याचे गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान म्हटला. पूण ड्रग्स धंद्यांक राजकी फाटबळ मेळटा म्हणूनच ह्यो कारवायो फकत दोंगराचे एक तोक आशिल्ल्याचे तृणमूल काँग्रेसीन म्हटला. ड्रग ट्रॅफिकिंग हाजेर तर कोणीच इन्वॉल्व जावचे न्ही, म्हणजे आपल्याक खूब बेगीन रीच जावपाक जाय म्हणूनय काही लोक एका बळी पडटात. की ड्रग ट्रॅफिकिंग करपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्या लोकांक असले ड्रग पॅडलर्स वापरता डिटेक्ट जाल्या. हांवें फाटले फावटी प्रिजनान गेलो तेन्ना लक्षांत आयलें की गोंयांतल्या ग्रामीण भागातले काही भुरगे हे अननेसेसरी अशा पद्दतीन ड्रग ट्रॅफिकाक आपल्याक पयशे मेळटले हाज्या खातीर बळी पडलेले आसा. त्यात हांव गोंयच्या समेस्त भुरग्यांकूय आव्हान करता की आपल्याक खूब बेगीन पयशे मेळटले आनी खूब बेगीन चड पयशे जोडचे ह्या नादाक कोणीच लागचे न्ही. आनी असल्या ड्रग पॅडलर्स आनी हांच्या वयल्यान जाल्यार म्हाज्या म्हणण्यार तांची इन्फॉर्मेशन आमच्या पुलिसेक दिवची ही माझी रिक्वेस्ट असा. घटना मागेही घडल्या होत्या. हे बाहेरच्या गोव्याचा त्यांचा काही संबंध नव्हता. हे बाहेरचे म्हणजे फॉरेनर्स येऊन त्यांनी आपसामध्ये भांडण करून कधी खून पण झाला होता हे आपण ऐकलं. आणि त्याच्यामुळे ह्यांच्यामुळे आणि या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं सगळ्यांना माहीत आहे. एक वेगळी गोष्ट आहे की ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. गोवा इज अ प्लेस इन्फेस्टेड विथ ड्रग. And law and order is totally out of control. This is made by them. Tons of drugs are being seized throughout, and mostly the BJP ruled states and and many are showing destination as Goa. गोयचो पर्यटन व्यवसाय ड्रग्स मुक्त करतलो असो सोपूत मुख्यमंत्र्यान घेतला. पूण गोयातलो ड्रग्साचो धंदो हो फकत गोयापुरतोच विषय न्हय. देखून आता गोया सयत महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका आणि तेलंगणा ह्या राज्यांनी आशिल्ली ड्रग्साची मुळां सोदून काढून ती हुमटून उडोवपा खातीर संयुक्त मोहीम सुरू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटले कितलेशेच दीस जाले पणजे महालक्ष्मी देवळा कडचो रस्तो दोनूय वटेन खणून दवरला. देखून येरादारेक भरपूर त्रास जाता. पणजेच्या कितल्याशाच वाठारांतले रस्ते स्मार्ट सिटीचे काम करपा खातीर खणून दवरल्यात आनी हें काम एकदम ल्हव गतीन सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. देखून फुडल्या 10 वर्सांत पणजे स्मार्ट सिटी जातली काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडटा.
मुरगांव तालुक्यांत जितल्यो कंपनी आसा तांच्या CSR निधीचो लोकांक फायदो करून दिवचो आनी खंयची कंपनी CSR निधीचो योग्य तरेन वापर करिना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तांचेर कसली कारवाय करपाक जाय ते करतले अशी शिटकावणी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिली। शेनवारा मुरगांव वाठारांत जाल्ल्या JSW कंपनीच्या अंतर्गत होडयांचे मोटर इंजिन वाटपाची कार्यावळ जाल्या उपरांत तो उलयतालो। इश्यू असलेलो आमचो फिशरमॅनाचो स्पेशली देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो हो खूप लॉंग पेंडींग इश्यू असलेलो। कितलीशी मोर देन म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हो पेंडींग असलेलो इश्यू वेर JSW फाउंडेशनान हो इनिशिएटीव घेतलेलो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएटाचे आनी तेंच्यांनी हे डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून काही कारणाक लागून ते पेंडींग असलेले बट आयज 2 वर्सां उपरांत जे पेंडींग असल्या कारणान तेजो आतां फुडाकार घेवन हांव आमचे ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन हे करून आयज ते आमी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा। आयज आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे 32 फिशरमॅनांक हो तेजे एसोसिएशनान नांवां दिल्लेली त्या प्रमाणे हे डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा। 32 आमचे मोटर इंजीन मोटर्स तांकां दिल्लेले आसा। तेजे लागून परत एकदां हांव आमचे JSW फाउंडेशनाचे हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो फिशरमॅनाचो रिक्वेस्ट कित्याक आयज हे जे आमचे फिशरमॅन आसा देस्तेरोचे कित्याक आयज जे फिशरमॅन त्रास काडटा आयज दर्यान वचून बाबा ते नुस्तें धरपाक वयता खूबदां तांकां सक्सेसफूल जायना नुस्तें मेळना खुबशे तांकां त्रास जाता लॉस जाता आनी तेंची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तांकां मोटर घेवप हे जायनासले संभव नासले सो तेजे लागून ते रिक्वेस्टाचेर आयज जे JSW इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां हो एक मोटर 32 लोकांक दिवप म्हटल्यार म्हाका दिसता तेंचो खंय तरी एक फुडें फ्युचर जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो कंपनी आसा ते यूज करना हो फंड जो आसा तो यूज करना बट एक्सक्लुडींग हांव म्हणटा JSW कित्याक JSW इज रियली डुईंग अ गूड जॉब आनी तेंच्यांनी एक फिक्स अमावंट दवरलेलो आसा इयरली समथींग 80 to 90 lakhs तेंचो एक फिक्स अमावंट आसा 80 to 90 lakhs वीच दे आर गोइंग टू युटिलायज फॉर द पब्लीक ओके अंडर CSR फंडाच्या अंडर अशा बाकीच्या कंपनी कोणूच हो फॉलो करना सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह आता जसो हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोकल MLA सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हांव तेंचे कडसून ती कामां करून घेवपाची आनी हांव घेतलो हे कंपनीक हांव ओगी रावपाना जे युटिलायज करना तांकां जे कंपनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनान तांकां डायरेक्ट एप्रोच जाल्लो आसा तेंचे कडेन उलोवप केल्लेलें आसा तांकां सांगलेलें आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन हो फंड जो आसा तो तुमी युटिलायज करा म्हणून ते जर करना एक सर्टन टायमा भितर एक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ते करना जाल्यार फुडली मागीर एक्शन घेवपाची CMाक सांगून तेंचे कडेन कसली एक्शन घेवपाची ती आमी फुडें घेतले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा CMाचेर आनी ह्या गव्हर्मेंटाचेर कित्याक हे जो तेंच्यांनी सांगलेले आसा हो फंड जो युटिलायज जावंक जाय लोकांक लागून हो फुडें हे 6 म्हयन्या उपरांत हो सगळी कंपनी हो फंड युटिलायज करतलो आमी कोणाकूच ह्या बाबतीन ओगी रावपाचें ना। आयुर्वेदिक दोतोरांचो विमो येवजणेचे जे अर्ज प्रलंबित उरतात ते जाता तितल्या बेगीन मंजूर करचे अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाला हांचे कडेन केला। ते आयुर्वेद व्यासपीठाच्या रोप्या महोत्सवाच्या आयुर्वेदा पर्व या कार्यावळीत नागपुरात उलयताले। ह्या वेळार तांचे आयुर्वेदा व्यासपीठांत भोवमान केलो। गोंयांत 8 ते 11 नोव्हेंबर ह्या काळांत वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस कार्यावळ जातली अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिल्या। ह्या कार्यावळीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भगवत हाजीर आशिल्ले। Being an Ayurvedic doctor, it is my request for our Honorable Minister of the Ayush, Sri Sonowal ji, जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के रहते हैं वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए आप ही कोशिश कर सकते हैं तो आप ही ने ये मुद्दा उठाना चाहिए और आप ही ने ये मुद्दा IRDA के सामने लेके रिजॉल्व करना। मुझे लगता है सबसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेफिनेटली इस मुद्दा रिजॉल्व करेंगे। और आज इस आयुर्वेद व्यासपीठ के वास्ते मैं इस व्यासपीठ से बात करते हुए आप सबको मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो गोवा में होने जा रहा है 8 तारीख से 11 तारीख को, इसीलिए सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आप सभी लोग आ जाएंगे।
और एक बड़ी खुशी की बात है। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक भाजपात हाडपा खातीर जुवारीत पयशे फारीक केले। हाचो मोबदलो म्हूण जुवारीचो 50,000 कोटी रुपयांचो जमीन घोटाळो मुख्यमंत्र्यान लिपयल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला। ह्या आमदारांक पक्षात घेवपा खातीर कोट्यांनी रुपया फारीक केल्ल्यान तांकां पक्ष प्रवेश करून 2 म्हयने जायत आयले, तरी तांचे मदीं खाती वांटप जावंक नाशिल्ल्याचें विजय म्हणटा। जुवारीची जमीन 50,000 कोटीचे स्कॅम। ती जमीन आज टाइम्स ऑफ इंडिया हाडटा, कितें म्हणटा कायदो बदलात आनी जमीन घेया म्हणून। ते करना तो, कित्याक करना? हे जे काँग्रेसीचे 8 आमदार हाडल्या तांचे पयशे ते जुवारीन दिल्या, जुवारीचे स्कॅम केल्या, त्या लोकांनी फायनान्स केल्या, तांकां भितर हाडल्या। हे सवाय भितर येवंक ना। हांकां पोजिशनां कित्याक मेळूंक ना आज मेरेन? कित्याक हांकां पयशांनी विकते घेतल्या रातचे सकाळी पसून विकते घेतल्या म्हणून तांकां डिमांड करूंक मेळना। रावपाचे उबे खंय वता थंय रुदोल्फ रावलो थंय राम रथयात्रा, हा बरो दिसलो। श्री राम केदो व्हडलो पॉप्युलर केलो पळय बीजेपीन, रुदोल्फाक हाडलो वेलकम करपाक, काय बरें दिसता। हा हे आमचे हे मरे हिंदुत्व मरे, आनी हे आमी राम राज्य मरे आमचें, आनी हो सांगता हे राम राज्य चल्ला म्हणून। कसलें रामराज? हे बुडीत खातें, हे कांय ना, हे गोंयचे सगळे साटली पटली कळून हो नाच जातलो एक दीस। सरकारान आश्वासन दिवनूय रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान ऊस उत्पादन शेतकारांनी तिडक उक्तायल्या। फुडल्या 8 दिसां भितर आमच्या मागण्यांचेर निर्णय जावंक ना जाल्यार 24 नोव्हेंबरा सावन कारखान्या सामकार खर आंदोलन करतले अशी शिडकावणी शेतकारांनी दिल्या। तशेंच सरकारान शेतकारां वांगडा घेवन निर्णय घेवचो अशें तांचें म्हणणें। ना आमकां केन्ना विश्वासान घेवना। जेन्ना काल हांवें जेन्ना यूट्यूब पळयलो, पेपर पळयले, तेन्ना अकस्मात एक न्यूज येयली अशें शेतकऱ्यांनी म्हाका फोन केलो, म्हाका म्हणलें कांयच खबर ना रे म्हटलें। तेन्ना सरकारान कितें करचें, आमकां जी कितें हांगा संजीवनी खातीर आमचो शेअर होल्डर आसा, कोणाचो ऊस आसा कोणाचो ना, तेंचो सुद्दां म्हाका फोन येयल्लो। पूण आतां अशें एक करा, आमकां विश्वासान घेया पयलीं आनी मागीर तेजे कितें फुडलो मार्क काडुया। कित्याक जी तुमी कितें हें करता आमकां फाटीं जमीन दिली आमकां कोणाकूच विश्वासान घेवना। काल येयले अकस्मात आमकां विश्वासान घेवना। मेन शेतकरी हे हांगसर खरें म्हणचे जाल्यार कारखान्याचे हितचिंतक आसा, तेन्ना तुमी शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवया, मिटींग घेवया आनी मागीर ते कितें ठरया आमी। त्या म्हणण्या प्रमाणे आमी ऊस आशिल्लो तो शेत तशेंच दवरून तशेंच अजून उबे आसा, पूण अजून आमकां इथोनॉल लागच्या सारकें कांय कळना आनी आमकां पेमेंटूय फुडें टायमार जावपा जाय, हेजे खातीर आमी हें करीत आसात। आतां तेन्ना उरल्या ते पयशे आमकां जर ह्या दिसा मेळ्ळे ना जाल्यार आमकां खूब अडचणी येतल्यो। नाजाल्यार आमी सरकाराक सांगलां की 8 दिसां नंतर आमी 24 तारखेर हांगा फॅक्टरी जमतले। मुरगांव पालिकेची बेवारस गाडयां आड मोहीम चालू आसा। शेनवारा पालिकेन सरकारी कार्यालया मुखार पार्क करून दवरिल्ल्यो सरकारी गाडयो पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ल्यो। पयल्या दिसा 19 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 35 अश्यो वट्ट 59 बेवारस गाडयो उखल्ल्यो। बेगीनूच मुरगांव पालिकेंतल्या हेर वाठारांतल्या बेवारस गाडयो मोहीम सुरू करतले। वास्को शारांतले सगळे सायन बोर्डाची स्थिती सामकी वायट जाल्या, देखून बेगोबेग वास्को शारांत नवे सायन बोर्ड्स लायतले अशी म्हायती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिली।
एबंडन व्हेकलाचे ड्रायव्ह आहे तिसऱ्या दिसान आम्ही पयले दिसा 15 उखल्ल्यो एबंडन व्हेकल आलेल्यो स्कूटर आलेल्यो त्यो उखल्ल्यो आनी ते पयले दिसा आमी 4 4 व्हिलर उखल्ल्यो 15 स्कूटर उखल्ल्यो मागीर नेक्स्ट डे आमी 35 2 व्हिलर उखल्ल्यो नेक्स्ट डे काल आयज आमी पयले गव्हर्मेंट व्हेकल उखल्ल्यो आनी ते एबंडन आलेले स्क्रॅप आले ते आमी उखल्ले केली सुमार 59 आमी व्हेकल उखल्ल्यो तितून 50 2 व्हिलर आनी 9 4 व्हिलर तितून 2 गव्हर्मेंटाचे उखल्ले आयज आनी हे ड्रायव्ह आयज कंप्लीट जालें सगळो श्रेय वयता आमचे वास्को एमएलए राजीव साळकार आनी आमचे सगळे कावन्सिलर ते कोण म्हाका फूल सपोर्ट आहा हे ड्रायव्हाक एबंडन व्हेकला ड्रायव्हाक सगळे सपोर्ट आहा कावन्सिलराचो तेचोच हांव ट्रॅफिक पुलीस PI आनी ट्रॅफिक पुलिसांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका आमी सपोर्ट दिलो आनी हे ड्रायव्ह सक्सेसफूल जालें आमचो वास्कोचो एमएलए तेचो आमचो दाबोलेचो मिनिस्टर मोबीन गुंजो सगळे मेळून आमी डिसिजन घेयलां की मोबीन गुंजोचो आमकां सपोर्ट आहा हेका तेणें सांगलां की प्रॉपर प्रोसिजरान वचून ताका सायनबोर्ड तशेंच पार्किंग प्रॉपर पार्किंग करून दी म्हणून सांगलां की ताका सगळे पार्किंग सिस्टम करून आनी ते पार्किंग सिस्टम करून आमी ते पार्किंगाचे सिस्टम करून आमी ते पार्किंग तांकां गाडी कशी लावपाची सांगतले तशेंच आमी तांकां समज 4 व्हिलरा मदें ते 2 व्हिलर लायताय तांकां आमी फायन मारतले आनी हो प्रोसिजर आमी चालू आहा की हो आमी रोखडेच घेतले आनी 8 दिसान आमी चालू करतले ताका लागून आमी ही एबंडन व्हेकल काडले की त्या लुगार स्पेस मेळटा आमकां स्पेस दुसरी गाडी बी लावपाक स्पेस मेळटा म्हणजे एबंडन व्हेकल बी काडले ताका न्यू सायनबोर्ड आमी बाय नेक्स्ट वीक करतले गोयचे सरकार बरें प्रशासन दिवपाक अपेक्षीत थारला असो निष्कर्ष निती आयोगान काडला ते खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बेगोबेग ह्या पदाचो त्याग करचो अशी मागणी विजय सरदेसाईन केला मुख्यमंत्री कोण जावंक शकता अशें विचारल्यार ताच्या तोंडार विश्वजीत राणेचें नांव आयलें विश्वजीत राणे हो मुखेलमंत्री पदा खातीर सक्षम आसा अशें विजय म्हणटा हे फिगर्स बघितले दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट असेसमेंट बाय अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट top body, planning body of the nation, saying Goa is not being governed well. Goa is in the dumps. हे आमकां हे फिगर्स दाखयता सर्टिफाय करता सर्टिफाय काढतात फुटींग म्हणून आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून हो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला हाका इटिकेटी बिटी कांय दिवंक शकना दुसरो मुख्यमंत्री कोण जे मनशाक वाचूंक कळटा तो कोण आसा केपेबल आता कोण खूब आहा तांचे कडेन विजय कितले शॉपिंग केला तांणी पयलो रिप्लेस करचो पडलो सेकंड जे मनीस ज्यांचे कडेन स्टडी इतली आहा तांची स्टडी आसतलीच मरे केपेबल आहा तांचे भितर आहा मरे ते एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा बॅकग्राऊंड आशिल्ले लोक आहा ना म्हणना हांव आसा विश्वजीत आहा विश्वजीत ऑफकोर्स आहा विश्वजीताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून निती आयोगान विश्वजीत कितें हांव विश्वजीताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना निती आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून तो कित्याक करूंक शकना कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा आज कन्वर्जना IPBन चड जातात देन बाय द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हौडोण्या SBI बँकेचे ATM मशीन उक्तें जायना देखून फातर घालून ताचें लुकसाण केलें हाका लागून बँकेचे सुमार 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें ह्या प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन अणवळखी मनशा आड अदखलपत्र गुन्यांव नोंद केला मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो प्रकार शुक्रारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर उक्ताडार आयलो भारतीय स्टेट बँकेच्या ATMांत एक गिरायक गेलो ताका ATM मशीन फोडिल्ल्याचें दिसून आयलें ताणें रोखडेंच हो प्रकार बँक कर्मचाऱ्यांच्या कानार घातलो बँक वेवस्थापक आनी कर्मचाऱ्यांनी रोखडीच ATMा कडेन धांव घेतली आनी पळोवणी केली ATMाच्या CCTVत एक तरणाटो भितर सरता आनी ATM मशीन उक्तें करपाचो यत्न करता ते उक्तें जायना तें पळोवन भायल्यान व्हडलो फातर हाडटा आनी तो मशिनाच्या स्क्रिनीर आनी मशिनार मारता ते प्रकार फुटेजीन दिसता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडियाचे ATM बॉक्स आनी मशीन आहा ती कोणी तरी फोडल्या म्हणून अकॉर्डिंगली आमचे स्टाफ थंय गेले
आनी एग्जामीन केलें की कोणी तरी डॅमेज केल्या आनी अकॉर्डिंगली CCTV एग्जामिनेशन आमचें एग्जामीन चालू आसा बट वी हॅव सीन दॅट वन रेड कलर शर्ट घातलो तो मनीस ती फातर मारता म्हणटा तेजेर. सो अकॉर्डिंगली आमी मॅनेजराक आपयलो आनी ताजी आमी कंप्लेन घेतली आनी अननोन मनशान ते मिसचीफ केला म्हणून त्या प्रमाणे आमी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी वी वील ट्राय टू ट्रॅक दॅट पर्सन हू हॅड डॅमेज द ATM मशीन. सेक्शन 427 IPC. म्हणजे काल राती जाला तो आनी CCTV एग्जामिनेशन काम चालू आसा. सो वी वील फायंड आउट whether he is drunkard or mental or whether he has done it on purpose. We will find it out. ATM I have to check. Ekto disti patta CCTV je. Okay. And it basically to create a mischief he has done it. Chorun ka varuna bidar. His looks we will find out in CCTV ani kon dista ala. And the primary bank manager has given the complaint that somebody has damaged his ATM machine, and accordingly, as per the complaint, we registered his complaint as NC. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.